नयबाग पेडणे राष्ट्रीय महामार्गार 300 मीटर फक्त मातयेची भर घातिल्ल्यान रस्तो खचला। शेताची जमीन आशिल्ल्यान सगळे कडेन उदक तुंबला। जमनीची तपासणी करच्या पयलींच माती भरिल्ल्यान रस्तो खचला। तशेंच राखणे म्हणत ना म्हण माती व्हांवून गेल्या म्हण समाजसेवक उमेश तळवणेकर उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। प्रायोरिटीन जो हायवे रस्तो जाला पत्रादेवी तो ढारगळ पर्यंत जे ह्या MUR कंपनीचे इतके कारनामे आसा की आयज थंयसर नयबागान जो बायपास करपाक जो रस्तो केला तो संपूर्ण 300 मीटर हो आतां खचलो। हेका कारण म्हणजे तेंच्यांनी जी माती केला फिलिंग पळय ती मातयेन येदे व्हडले कसो भराव रावतलो। तेका बरें प्रोटेक्शन कॉन्क्रीटचे घालपाक जाय आसले, चिरे बिरे घालून ग्लोबर घालून ते पॅकिंग करून एक वरास तो पेंडिंग दवरूंक जाय आसलो आनी तो जिरोंक जाय आसलो रस्तो। पण तेचेर आयज ह्या इंजिनियराचो वचक नासल्या कारणान हे गोष्टी घडोंक लागल्यात। आयज MUR कंपनीचे जर जे इंजिनियर आहा तांकां जाब विचारपाक गेले जाल्यार ते आमच्या लोकांच्या आंगार येवपाक लागल्यात। म्हणजे ह्या आमदाराचो, ह्या सरकाराचो, भाजपाचो तेंचेर अजिबात वचक ना इतल्याकूच तो की हांच्यानू त्या रोडाचे कमिशन घेवन खाल्ला आसतले। नायज जायज लोकांच्या जिवार हे सरकार बेतला, हे आमदार बेतल्यात। आयज ते कोणूच तांकां विचारना। आयज शेतकऱ्यांक थंयसर कम्पेन्सेशन ना, रोडाक जमिनी गेल्या तांकां कोण विचारनात। ते दरडी बसोन घरार वयता, पाणी वयता, हे कोणाचेच कोणाक पडलेले ना। ह्या सरकारान प्रमोद सावंतान थोडी तर अकलेचे तारे शिल्लक दवरल्यात आनी लज दवरल्यात जाल्यार त्या एअरपोर्टाचेर जावं ह्या आमच्या MUR जनतेचे जीव गमोवपाक येतले। पण हांव खरेंच निर्दय जर आसा सरकार जाल्यार हेचेर लक्ष घालचो ना। जर तांकां हृदय आसा जाल्यार ताबडतोब हेची चवकशी करतली। आयज रस्तो कोसळ्ळा पळय थंय वचोन तो आपली हे करता, पॅचिंग करता, थंय माती घालून रस्तो खचोकूच ना असो दाखोवपाचो प्रयत्न करता। फाल्यां सकाळीं गाडी जर भितर गेली जाल्यार ते हाडून MUR कंपनीचे जे आहा पळय ते माती घालून ते सगळी प्रेतात पुरून उडयतली। कसली आयज शोकांतिका आसा ही, कसले आयज हो तुम्ही मिडियाच्या माध्यमातून नितीन गडकरी पर्यंत व्हिडिओ पावया म्हाजो